हरे कृष्ण. तुम सगळे लोकांक मागेले दंडवत प्रणाम. मागेले नाव पूर्ण प्रेममयी गोपी देवीदासी. आज कथामृतान हांव एक राज ऋषीले काणी सांगता. आमगेले देश भारत देश एक राज ऋषीले नावार आसा. ते राज ऋषीले नाव भरत महाराज. भगवान ऋषभ देवाक 100 चोडा आशिल्लो. तातूंत व्हडलो पूत आशिल्लो भरत महाराज. ऋषभ देवान आपणाले कालावधी तशी आपणाले राज्य भरत महाराजाक दिले. भरत महाराजान खूब बरेकन आपणाले राज्य सांभाळले आणि तागेले कालावधी संपल तशी तागेले राज्य ताणी तागेले चोडडाक दिले आणि वनवासाक गेलो. वनवासान ताणी खूब बरेकन देवाले नामस्मरण केले. ताजे परिणाम जावन साक्षात विष्णूले पाद कमल तक दिसतशी ध्यान करतात. एक दिवस भरत महाराज नदीन न्हांवचे गेले. नदीत न्हावन वायत पडता आसतना तांगेले लक्ष एक हिरण्याचेर पडले. ते हिरण्य गर्भवती आशिल्ले आणि ते उदक पिवचे कयलेलो. अचानक एक वाघाचे आवाज आयले हड्ड्यान. तेन्ना ते हिरण्य भिल्लो, खूब भिल्लो आणि नदीत उण पडलो. उडता उडता तागेले भांडचार जाल्ले आणि तो हिरण्य मन गेलो. हे सगळे भरत महाराजान पळयले आणि ते हिरण्याचे पिलावर दयेक खावन ताका आश्रमांत हाडलो. आश्रमांत ताणी बरेकन पळोवन घेतले. ताका रक्षण दिवचे तागे बरोबर आपतशी. ताजे परिणाम जावन तांगेले भक्ती कमी जाता गेले. भरत महाराजान तांगेले राज्य, तांगेले बायल, तागेले चोडा सगळे कडेच्यान वैराग्य घेतले. जाल्यार आता एक हिरणाचे प्रेमावर पडले. एक दिवस तांगेले हिरण्य दिसनाशी जालो. भरत महाराज खूब सोदलो, खूब चिंतीत जालो, हांगा तांगा सोदतशी आणि सोदता ते एक कळे पडले आणि जीव सोडले. मरचे वेळार तो हिरण्य बगे विचार करत आशिल्लो म्हणून तांकां पुनर्जन्मांत एक हिरण्याचे शरीर मेळ्ळे. हिरण्याच्या जन्मानंतर ते एक ब्राह्मणाच्या घरांत जन्माक आयले आणि हे जन्मान तांकां जडभरत म्हण नांव मेळ्ळें. जडभरताक तागेले पूर्व जन्माचे सगळे उडगास आशिल्ले. ताजे निमती तो खूब जागृत आशिल्लो आणि बहुतेक जगाचे संबंधाचे दूर आशिल्ले. तो बोडण्याशी, केप्प्याशी आणि धड अशी घुवताशी. जाल्यार तांगेले ध्यान दिवस रात्र ते बरे कृष्णाले ध्यान करता आशिल्ले. ताजे निमती ते तेन्ना शरीर सोडतशी वैकुंठाची प्राप्ती करले. भगवान श्री कृष्णान भगवद्गीतान सांगला की यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तमैवैति कौंतेय सदा तद भाव भावितः. म्हणल्यार आमगे शरीर सोडता आसतना आमकां कसले उडगास येतकी, आमगेले कसले इच्छा उरतकी, भावना उरतकी, तशी आमकां शरीर मेळटा. जाल्यार आमी भगवंताचें ध्यान करता करता आमगे शरीर सोडल्यार आमकां भगवंताचें धाम मेळटा. श्री कृष्णान भगवद्गीतान हे वरी सांगला अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः. तेच खातीर आमी जडभरतावर पूर्ती जीवन आमगेले नामस्मरणाचे अभ्यास करता रावका आणि कृष्णाले सेवे करता रावका. ताजे निमती आमगेले अंतिम समय आयले तशी आमी भगवंताले नामस्मरण करता या भगवंताले स्मरण करता आमी जीव सोडचे जाता. हरी बोल.